नमस्कार सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सेजो डिमेलो तुमच्या मुखार दवरता एक कविता आनी कवितेचें नांव जावन आसा म्हाका उगडास ना। विचारलें एके एकसुरे चलयेक, बाय तूं खंय रावता? तिचो जबाब आयलो, म्हाका उगडास ना। विचारलें तिका हांगा कशें पावलें? म्हाका उगडास ना। तर तुका हांगा कोणें हाडून सोडलें? तेवूय म्हाका उगडास ना। बाय तूं कोणागेलें भुरगें तरी जाणा? खऱ्यांनीच म्हाका उगडास ना। तर कोण सांगतलो ते कोण खंयचे आनी कोणा गेले? कोण सांगतलो ते कायद्यान वो कायद्या भायर जल्मलेले? आवयन पाप आदारून जायत गोडे जल्माक हाडून सोडलेले, वो आवयक बलात्कार करून ह्या भुरग्याक अनाथ करून दवरलेले? आयज काल अनाथ करून जायत्या भुरग्यांक रस्त्यार सोडलेली आसता। आयज काल आपल्या रक्ताची भुरगीं पळोवंक आशेता। आयज काल कुडीचे भोगेक लागून जायते घडटा, उपरांत घडोना जावन पसून आपल्या भुरग्यांक विकून सोडटा। कितल्या भुरग्यांक नाटक करून भिकेक पावयल्या जायत? कितल्या भुरग्यांक हात पांय मोडून भिकेक सोडल्या जायत? कितल्या भुरग्यांक मोनी कुड्डी करून भिकेची दारां उखडल्या जायत? तर ह्या धंद्याक सरकार कित्याक लक्ष दिना जायत? उपरांत त्या चेडवाक अनाथ आश्रमान फावटी केलें। ताका उगडास हाडटा तशे प्रस्न विचारले। आत्ते पत्ते प्रस्न करून उगडास हाडटा तशें केलें, पूण ताचो एकूच जबाब, म्हजे उगडास सगळे गेले। श्टानो, ताचो उगडास खऱ्यांनी गेला जायत? कसल्याय अदृश्टाक तें सांपडलां वो त्रासान घाला जायत? वो तिचो आवय बापूय घरचीं खंय तरी मेल्या जायत? आनी हे चिंतनांनी तिचो उगडास सासणाक गेला जायत? आतां एक फॅशन जावन गेलां, म्हाका उगडास ना। कसली वस्त करची दिसना तेन्ना म्हणटा म्हाका उगडास ना। भासावणें दिता नेगार वेता कांय जाणा आनी म्हणटा हांवें दिलेलें म्हाका उगडास ना। देखून आसतना सगळे सांदे सारके म्हणो नाका, आयकोंक ना। दोळ्यांनी पयलेली वस्त म्हणो नाका, पळोवंकूच ना। चाखलेली वस्त म्हणो नाका, चाखोवंकूच ना। दिलेलें उतर जाणा आसतना म्हणो नाका, हांवें दिवंकूच ना, वो म्हाका उगडासूच ना। देव बरें करूं।